दत्त महाराजाच्या चरणी आम्ही आमचो मतदारसंघाचो पर्या मतदारसंघाचो ZP इलेक्शनाचो प्रचाराचो शुभारंभ करता। ताजो फुल आशीर्वाद आमचो कॅन्डिडेट तुमचे समोर आसा, आमचो निलेश परवार, तुमच्याच पंचायतीचो तो नवो मनीस न्ही तुमकां, तुम्ही इतल्या वर्सां तुमचो सरपंच जावन आसा, पंच जावन आसा, सो हो कॅन्डिडेट तुमच्याच गांवाचो तुमकां दिल्लो आसा ZP कॅन्डिडेट, आनी ताका लागता तुमची पंचायत, केरी पंचायत, मोल्ले पंचायत आनी मावशी पंचायत, सो ह्या 4 पंचायतींनी तुमी ताका भरघोस मतांनी ताका निवडून हाडचो। कित्याक तुमचे पंचान सांगला तशें सुरेशान की हे सेमी फायनल, आनी जे तुमी कार्य आतां करतले, जे तुमी मतदान आतां करतले ते दाखोवन दितले की तुमचो विश्वास कितलो आसा आमचेर, म्हजेर, बाबाचेर, आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर। कित्याक हे इलेक्शन लडून वता पंचायती सारकें न्ही, हे इलेक्शन लडून वता ऑन पार्टी लायन्स, म्हणून आमी कमळ घेवन भोंवतात हांगा, आनी तो कमळाचो म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट, सो ताका तुमचो कॅन्डिडेट नेमलो आसा भारतीय जनता पार्टी, आनी भारतीय जनता पार्टीक मत घालप म्हणल्यार बाबाक आनी म्हाका मत घालप, आनी आमकां जेन्ना मत घालता तुमी म्हणजे मोदीजीचेर विश्वास दाखयता, आनी मोदीजीचेर जेन्ना तुमी विश्वास दाखयता तेन्ना तुमी दाखोवन दितात गोंय राज्यान आनी सेंट्रल मिनिस्ट्री की आमचो पूर्ण विश्वास मोदीजीचेर आसा, आमचो पूर्ण पाठिंबो भारतीय जनता पार्टीक आसा, आनी तुमचे जे कितें कार्य आसा, भारतीय जनता पार्टीन जे कितें कार्य केलां ह्या 3.5 वर्सांक आतां हांव आमदार जावन ते तुमकां मान्य आसा, आनी तुमचे खातीर ताजो फायदो जाल्लो आसा। भारतीय जनता पार्टीक मत घालप म्हणल्यार आपलो स्वताचो पूर्णपणे फायदो करून घेवप, आनी जे कितें प्रत्येकाच्या हांगा मनान आसा, नोकऱ्या विशय आसूनी, आपली कामां बद्दल आसूनी, ते तुमी कसलीच चिंता करपाची गरज ना। बाबा आनी हांव दोगांय जाणां भारतीय जनता पार्टीची आमदार आनी मंत्री, आनी जशे इतले वर्सां रोजगार दिला प्रत्येकाक, त्याच प्रमाणे ह्याय टायमार बी आमच्या इलेक्शना पयलीं हे जे रोजगार दिवपाची जी आमची प्रथा आसा ती चालूच उरतली, आनी प्रत्येकाक जसो रोजगार जाय त्या प्रमाणे आमी दिवपाक पावतली हाजी म्हाका खात्री आसा। आनी आतां आमी कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय की आमचो हो नवो कॅन्डिडेट, तुमकां नवो न्ही पण नवो ZP कॅन्डिडेट, की तुमी पळयला देव्यांनी बरेपैकी काम केलें ह्या 5 वर्सां, तुमकां बरेपैकी आमी ZP दिले, तुमी मतदान बरें केलें म्हणून ताका निवडून हाडलें, आनी ताणें ताका बरें महिला ZP ताणें ताका बरें कार्य करपाक संदी मेळ्ळी तुमचे खातीर। त्याच भशेन तुमच्याच गांवाचे आतां निलेश तरुण एक नवो कॅन्डिडेट तुमचे खातीर दिल्लो आसा। हांव मागता प्रत्येका कडेन तुमी विश्वास दवरून भरघोस मतांनी आमच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडात, आनी जेन्ना तुमी मतदान करपाक वतले 20 तारखेक, मतदान केन्ना आसा 20 तारखेक, आनी 20 तारखेक जेन्ना तुमी मतदान करपाक वतले थंय चिन्ह आसतलें कमळ, कमळाच्या बाजू बटन दामून प्रत्येकान भरघोस मतांनी आमच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचो। कित्याक निलेशाक निवडून हाडप म्हणल्यार आमचे हात बलकट करप, बाबाचे आनी म्हजे हात बलकट करप, आमचे हात बलकट करप म्हणल्यार बाबा स्ट्रॉंग जाता, आमची पार्टी स्ट्रॉंग जाता, आनी तितलोच पाठिंबो आमकां मेळटा सरकारा कडल्यान आनी राज्या कडल्यान, आमचे राज्य सरकार आनी केंद्रीय सरकारा कडल्यान। जेन्ना मोदीजी आनी तांकां पुराय केंद्राक आमी दाखोवन दितले की आमचे सत्तरीचो कसो पूर्णपणे विश्वास आसा आमच्या कमळाचेर, जो तांची धोरण आसा मोदीजीची, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आनी त्या धोरणाचेर आमी आमचो कार्य फुडें व्हरता। म्हणटकच आमकां खबर आसा की जेन्ना आमी सगळ्याचो विकास करता आनी सगळ्याच्या एफर्ट्सान म्हणजे सगळ्याच्या प्रयासानच हे सगळे कार्य जाता, आनी जेन्ना आमी सगळ्याचो विकास करता तेन्नाच सगळ्याचो विश्वास जिखपाक शकता, आनी तुमचो जेन्ना विश्वास आसतलो तेन्नाच आमी लास्ट पर्यंत अंत्योदय तत्व पर्यंत सगळीं कामां करपाक पावतली, जी सार्वजनीक कामां आसूनी, जशें सुरेशान सांगलां प्रत्येक तुमच्या वाड्यार आमी पळयलां की जी कितें तुमकां पंच आपली कामां घेवन येता त्या प्रमाणे आमचे काम करपाचे प्रयत्न आसता। तो उदकाचे आसूनी, रस्त्याचे आसूनी, लायटीचे आसूनी की बेजीक धार्मीक विधी जेन्ना आसता ते तुमचे देवळाच्यो आसूनी की
कल्चरल प्रोग्राम जाता तेन्ना आसूनी की जेन्ना स्पोर्ट्स प्रोग्राम जाता तेन्ना आसूनी की रोजगाराच्या दृश्टीन आसूनी जो जो विकास जावपाक जाय तो आमी संपूर्ण विकास करपाचो होच आमचो ध्येय आसता आनी हो संपूर्ण विकास जर जावपाक जाय आमच्या प्रत्येक गांवाचो आमच्या मतदारसंघाचो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना आणि भारतीय जनता पार्टीक आनी बळकट करप म्हणजे बाबाक आनी म्हाका बळकट करप आणि आमचो जो नवो कॅन्डिडेट आसा निलेश परवार ताका ताज्या ह्या कॅन्डिडेटाक शिक्को मारून तुमी ताका भरघोस मतांनी जिखून हाडपाक जाय आणि तुमचो नवो झेडपी कॅन्डिडेट करपाक जाय तुम्ही करतले की ना 20 तारखेक मतदान करतले की ना कित्याक जेन्ना आज हय म्हणटा पूण मतदानाच्या दिसा म्हाकाय फोन करत रावचे पडटा सकाळचे सांज अरे बाबा 20%च कित्याक जाला 25%च कित्याक जाला 50%च कित्याक लोक भायरच सरनात तुमी रांदपाक शीतकडी करपाक हुमण करपाक रावनाकात पयलीं वचून सकाळी मतदान करात मागीर जाय तें करात आयज सगळ्यात बरो दीस म्हणजे सत्तरीत आमी ठाण्यात गावचे न्हू सगळे लोक हांगा आसा पळोवपाक गेल्या उपस्थितीक ते कार्यक्रम आमचे आयज कोपरा भेटेक एक आयज पयली आमची ती पाली गांवच्यान स्टार्ट जाला आमची भाभी सगळे लाडकी आणि म्हणजे जे 3 वर्सां जे आमच्या गांवांत जे इतले कायापलट जाला म्हणजे आमकां जी आमी भाभी मेरेन जी कामां पावयली ती म्हणजे तुम्ही पळयतले की 4 आर्म लायट्स इवन जी आमी इन्सुलेटेड केबल हाडले हांगांतल्यान ठाणे वाळपयच्यान ठाणे मेरेन इवन आतां हितूंतल्यानय लायटी आमी म्हणजे नगरगांव पंचायतीन तशी एक भाभीन म्हणजे विदावट NOC शिवाय तशी एक लायन हाडला जेणे करून जर हांगा येदोड्या लायट जर खांबो पडलो कितें प्रॉब्लम जालो झाड पडले जाल्यार लायट तशी येतली म्हणजे आमकां लायटीचो प्रॉब्लम जावपाक जायना भाभीची इतलें ध्येय आहा की तुमकां लायट बंद जावचे 24 तास लायट मेळपाक जाय भाभी तेजेर काम करता आणि उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व नक्की जातलो कित्याक तर आमकां एक हांगातल्या सावंतवाड्यातल्या गांवकारान आमकां एक आपली जमीन दिला भाभीन ऑलरेडी तेंचे सगळे घेतला आणि थंय टाकी बांदपाक ऑलरेडी प्रपोजल भाभीन मूव केल्लो आसा की तेजे त्या गांवरेकी डिमांड आहा त्यो भाभीन आयकून आनी बाबान ते हे केले म्हणजे उदकाचे सगळ्यान प्रॉब्लम सॉल्व जातलो हो नक्की 1-1.5 वर्सां भितर एक प्रॉब्लम टाकी बांदली की आमकां म्हणजे आमची स्टोरेज जी आसा उदकाची ती खूब कमी आसा आनी भाभी स्टोरेज वाडोवपाक लागून आनी एक टाकी घेता जेणे करून ती स्टोरेज वाडटली आनी आमकां जे 1-1.5-2 वरां आतां उदक मेळटा ते आनी चड मेळटलें म्हणजे आमकांय बी अभिमान आसा आमी अशा नेत्याच्या सकयल आमी काम करता आनी जो आयज म्हाका भाभीन आनी बाबान हेंच्यांनी म्हाजो जो विश्वास दाखयलो ताका हांव सार्थ धरतलो आनी तेंच्या मार्गान सतत काम फुडें करतलो